What is ambassador? Ambassador does awareness and organ donation. Today I आमचे गोंयान 60 जाण लोक आहात किडनी ट्रान्सप्लांटाक रावले. If they don't understand, wanna think what is brain dead, it will be difficult to say yes that time to say we get a consent for organ donation. There are two ways of that. दोन भाशेचे when they die. It can be घराकडे मेला जाल्यार or declared brain dead. So a person घराकडे मेला जाल्यार he cannot be an organ donor. But a person who is brain dead due to road traffic accident or due to a brain hemorrhage can be a potential donor. पूण माझे अंडरस्टँडिंग कितें आहा लोकांक कळोंक जाय what is brain dead, the concept. तेन्नाच मागीर yes म्हणटले organ donation. आयज गोंयान आमचे 3 हॉस्पिटल्स आसात. They are doing only kidney transplant and cornea transplant. But with the gratefulness of the CP madam and MLA as well as the CEO, I am very grateful to them for having me unveil the banner of organ donation. बॅनर असो रिवील केल्लो आसा तितून जे तेंचे इनिशिएटीव आसा की लोकांची गरज आसा खंयचे तरी एक डोनेट करपाचो रिक्वायरमेंट आसा प्रत्येकाचे जे एक लायफ आसा तेका खंय तरी एक रिक्वायरमेंट आसता म्हणजे पार्ट्स बॉडी पार्ट्स तेजो खंय तरी तो फेलियर जाल्ल्या कारणान ताका एक रिप्लेसमेंट जाय पडटा पूण आयज मोहन फावंडेशन हेच्या अंतर्गत कोणाक समज एक पार्ट डोनेशनाची गरज आसा जाल्यार तेणी हेच्यानी आमकां रिक्वायरमेंट बी सांगले आसा की अरावंड 60 अशे रिक्वायरमेंट्स आसा म्हणून आनी तेजी एक इनिशिएटीव अशें आसा की जे गोंयभर जे लोक आसा तेंचे कडेन समज एक विलिंगनस आसा की आपलो जो पार्ट आसा तो आपल्याक डोनेट करपाची इच्छा आसा की प्रत्येक जाण पयशे सगळे डोनेट करता पूण आपलो स्वताचो पार्ट डोनेट करपाक कोण फुडें सरना पण आयच्या ह्या काळाक अशी गरज आसा की प्रत्येकान कोणाची तरी लायफ आपली सेव करपाची गरज आसा आणि त्या प्रमाणे हांव मागता आमच्या गोंयकारांक की तेंच्यांनी जो आपलो एक पार्ट आसा म्हणजे खंयचो एक आपलो पार्ट आसा तो एक डोनेट करचो. Really, we are going to save people. No eyes, people are in problem. Kidneys, people are in problem. But willingly, if we come forward, we will be able to save many lives. Somewhere, I can tell you one more story of real story. That brother donated kidney to sister's husband, brother-in-law, and said this was my real bhawbij.